नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। 28 महिन्या फाटी गोय सरकारान घाल्ली मायनिंग बंदी फाटी। सुप्रीम कोर्ट आणि हाय कोर्टाच्या निकालाचो दाखलो दिवन खण खात्याचो आदेश, मायनिंगाक मार्ग मेकळो। MMDR अध्यादेश लोकशायेक धरून ना, केंद्र राज्याच्या अधिकाऱ्यांनी जाता मेतेर अध्यादेशात घुसपागोंदळ। प्रुडंटाचे डिबेटीत कायदो जाणकार, पर्यावरण अभ्यासकांचे आर्ग्युमेंट। गोंयांत टुरिस्टांक पर्यटन सुविधा उब्यो करपाक मोठो आदार दिवपाचे केंद्राचे उतर। मंत्री परोळेकार म्हणटात दाबोळे चार्टर्ड विमानाक 24 वरां पार्किंग दिवपाचे नौदळाक मान। दोन एक वर्सांनी रिझर्व्ह बँकेन व्याज दर देंवयले। लोकांक संक्रांतीची गिफ्ट, घरां गाडयांचे रिणाचे जूर देंवतले। पेट्रोलूय 2 रुपयांनी देवपाची शक्यताय। आणि सरकार पगार वेळार दिना म्हूण मोल्यां ऑपरेटरान बांयचो पंप उडयलो बंद। बरकटे आनी कासावले वाड्यार 60 घरांक ना जालां उदक। बंद उडयल्ली बांय ऑपरेटराची। खबरो विस्तारान। सप्टेंबर 2012 गोंय सरकारान घाल्ले मायनिंग सस्पेन्शनाचो आदेश ब्रेस्तारा फाटीं घेतलो। 28 महिन्या उपरांत गोंयांत मायनिंग सुरू करपाक मिनेरांक मार्ग मेकळो जाला। ब्रेस्तारा मायनिंग खात्यान काडिल्ल्या आदेशा प्रमाण MMDR कायद्याचे कलम 8(3) खाला सरकारान लिजां रिन्यू केल्यात। आतां मेरेन 80 वयर मायनिंग लिजां रिन्यू केल्यात। तांकां केंद्रांतल्यान पर्यावरण दाखले मेळ्ळे उपरांतच मायनिंग सुरू जावंक शकतलें। बेकायदेशीर मायनिंग प्रकरणाचेर शाह आयोगान रिपोर्ट दिल्या उपरांत 10 सप्टेंबर 2012 आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान गोयचे मायनिंग स्थगीत दवरिल्ले। सुमार 2.5 वर्सां उपरांत आतां सरकारान मायनिंग स्थगिती फाटीं घेतल्या। MMDR कायद्याच्या कलम 8 पोट कलम 3 खाला लीज रिन्युअलाची प्रक्रिया सुरू करपाचे राज्य सरकारान थारायला म्हूण अधिसुचोवणी खण खात्यान काडल्या। आतां मेरेन सरकारान 80 परस चड लिजां रिन्यू केल्यात। सरकाराच्या स्थगिती आदेशा उपरांत पर्यावरण आनी रानां मंत्रालयान गोयचे चालू आशिल्ले 90 मायनिंग लिजींची पर्यावरणीय मान्यताय स्थगीत केल्ली। हो आदेश अजूनय लागू आसा। गोवा फाउंडेशनान घाल्ले याचिके वेल्यान सुप्रीम कोर्टान गोंयांतल्या मायनिंगाचेर बंदी घाल्ली। उपरांत सुप्रीम कोर्टान 21 एप्रिल 2014 बंदी फाटीं घेतली। मायनिंग बंदीक लागून मायनिंगाचेर निंबून आशिल्ल्यांचेर सध्या पेंच आयला। इतले मजगती खण खात्यान म्हापशे पुलिसांक घेवन नादोड्या एका चिऱ्याच्या खणीचेर धाड घाली। खण खात्याचे टीमीन 2 JCB, 3 पॉवर टिलर आनी 1 ट्रक जप्त केला। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी। MMDR अध्यादेश लोकशायेक धरून ना। अध्यादेश पळयल्यार केंद्र राज्याच्या अधिकाऱ्यांनी मेतेर जाता। अध्यादेशांत घुसपागोंदळ केला। कांय गजाली स्पश्ट ना म्हूण कायदो तज्ञाक दिसता। 2020 मेरेन लिजां चालू उरतलीं जाल्यार 2007 ते 12 मेरेनचें मायनिंग बेकायदेशीर जायना म्हूण मिनेर म्हणटात। कायदेशीर तरतुदी पूर्वलक्षी प्रभावान लागू जावंक शकना म्हूण पर्यावरण अभ्यासकांचो आर्ग्युमेंट। MMDR अध्यादेशाचेर प्रुडंटाचे डिबेटीत ते उलयताले। Now, if it is considered as a grant, then it could go up to 50 years. But if it is an extension, then when was it first granted? See, these are issues. These are certainly grey areas. Cleophas Bab म्हणतात की there is a big gray area which is creating huge confusion. 100%. आता 2020 पर्यंत शांती दवरया। ते कितें मध्ये 5 वर्सां मेळटा तातूंत ती क्लॅरिफिकेशनां करया, पूण पयलीं आमी कामाक लागोया। To 2020. So where is the question of illegality? If the leases are valid till 2020, there was no illegal mining in Goa from 2007 to 2012. See, what Supreme Court has said was before this ordinance. And if that lease is renewed before the ordinance, then it gets protected up to 2020 minimum. So then 2007 to 2012, that will have to be dealt under the old law. Old law. You are saying that the legality cannot be retrospective. ना तुम्ही तर एक वाक्य आसा की स्टेट गव्हर्नमेंटाचे किंवा खंयची ऑर्डर जी आसा ताजेर सेंटराची खंयची ऑर्डर फाल्यां सुपरसीड करपाक शकता म्हणून। This ordinance is a fraud on parliament. Total fraud. A new bill was pending before the parliament. They have not brought that bill into an ordinance. They have brought a separate ordinance which was not even circulated. This ordinance
is also a fraud on the federal democracy. स्टेटीच्या पावर्साचेर खंय तरी स्टेट हांगा सेंटर हांगा एक्सीड करता. करूंक जाय कित्याक आयजची ती परिस्थिती आसा इंडस्ट्रीची. सेंटर जर हे सगळे पावर घेता जायत आमी अशें मानुया की किंग कॅन नॉट डू रॉंग म्हणटात त्या तर 2G स्पेक्ट्रम कशें येयलें, कोळसा घोटाळा कशें येयले, सेंट्रला कडेन सगळी पावर आसलेले तेंच्यांनी हे सगळे स्कॅम केले ना. म्हणजे आतां आनीक स्कॅम करपाचे पूर्ण अधिकार सेंटर आपल्या कडेन घेतले आनी यू कॅनॉट क्वेश्चन दॅट. गोंयांत येवपी टुरिस्टां खातीर पर्यटन सुविधा उब्यो करपाक मोठो अर्थीक आदार दिवपाचें उतर केंद्रीय पर्यटन मंत्री डॉक्टर महेश शर्मान गोंयचो पर्यटन मंत्री दिलीप परोळेकाराक दिला. दाबोळी विमानतळाचेर चार्टर्ड विमानां खातीर 24 वरां पार्किंग वेवस्था करपाचें नौदळान खंय मान्य केलां. त्या भायर पर्यटन मळावेले बाकीच्यो कांय गजालींचेर आदार दिवंक केंद्रान तयारी दाखयल्या म्हूण परोळेकार सांगता. गोयचो पर्यटन मंत्री दिलीप परोळेकारान बिरेस्तारा दिल्लीन केंद्रीय पर्यटन मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा, नागरी उड्डाण मंत्री गजपती राजू आनी रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकाराक मेळून गोंयच्या मागण्यांविशीं भासाभास केली. केंद्रीय मंत्र्यांनी गोंयच्यो चडश्यो मागण्यो मानून घेतल्यात अशें परोळेकार सांगता. गेल्या 2-2.5 वर्सांक जो फंड आसलो तो फंड मेळचो आनी बेगींतल्या बेगीन मेळचो म्हणून आमी प्रयत्न केलो. तेंच्यांनी आमकां उतर दिलां की ते फंड जो आहा तो दिता म्हणून. आनी टुरिजम रिलेटेड आनीक ज्यो 4 गोश्टी आमकां करपाक जाय आसल्यो तांकांय आमी तेंच्यांनी होकार दिल्लो आसा. ऑनरेबल रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकर हांच्या बरोबर आमी एविएशन मिनिस्टर गजपती राजू हांकां मेळ्ळे. आमच्या एअरपोर्टाचेर जे पार्किंग वेवस्था भायली जी फ्लायटां येता, भायली जी इंटरनॅशनल फ्लायटां येता तांकां पार्किंग प्लेसाची गरज आसता. आमी आमची एविएशन मिनिस्ट्री आपले नेव्ही आर्मी हेंच्या वांगडा सगळ्यां वांगडा बसून आमी डिसायड केल्लें आसा की पार्किंग स्लॉट जो आसा तो पार्किंग स्लॉट आमकां दिसाकूय मेळटलो आनी रातीकूय मेळटलो. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी. घेऊ एक विराम.